कोर्जिया फेरी धक्क्यावयल्यान जीप थेट न्हंयत पडपाची घडणूक घडली। समारा फातोळेचेर ही घडणूक घडिल्ली आसा। ह्या गाडयेंत आशिल्ल्या प्रवाशांक सुदैवान कसली दुखापत जावना। उजो पालोविदान घडणूक थळाचेर वचून ही जीप उदकांतल्यान सुरक्षीत भायर काडली। ह्या गाडयेंत सोऱ्याच्यो बाटल्यो सापडला, तशेंच हेर कांय वस्तू लेगीत सापडल्यो। गुगल मॅपाचो अंदाज चुकिल्ल्यान ही जीप थेट उदकांत गेल्ल्याचें कळटा। कोर्जिया फेरी धक्क्यावयल्यान सकाळी फुडें सोमारा ही जीप थेट उदकांत गेली। गुगल मॅपाचो अंदाज चुकिल्ल्यान ही जीप थेट फेरी धक्क्यावयल्यान उदकांत गेलेली आसा। गुगल मॅपाचो अंदाज कळूंक ना ह्या प्रवाशांक, ताका लागून ही जीप जी आसा ती थेट तांच्यांनी उदकांत देंवयली। तशेंच ह्या जीपीन सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी हेर कांय वस्तू लेगीत सापडला, हाचो फुडलो तपास चालू आसा। 20% वीज दरवाड केले ती फकत उद्देगांक, सर्वसामान्य लोकांक न्हय। आपल्या स्टेटमेंटाचो चुकीचो अर्थ काडलो म्हणून वीज मंत्री सुधीर ढवळीकरान सांगला। आपल्या 20% दरवाडीच्या स्टेटमेंटा उपरांत गोंयभर बोवाळ पडल्या उपरांत मंत्र्याक स्पश्टीकरण दिवचें पडलें। सांजेच्या 5 ते सकाळी 9 मेरेन विजेचो गैरवापर करप्यांक वा लायटीचो कशाय कसो वापर करप्यांक अतिरिक्त 20% कर भरचो पडटलो म्हणून वीज मंत्री सुधीर ढवळीकरान शुक्रारा सांगिल्लें। आतां ताच्या स्टेटमेंटा वयल्यान बोवाळ पडल्या उपरांत आपणें तशें उलोवंकूच ना अशें मंत्री सुधीरान सांगलें। टायम ऑफ डे ही खूप पोरणी येवजण आसा। सद्याक उद्देगां खातीर ही येवजण लागू केल्या। आपणे सर्वसामान्य लोकांक 20% अतिरिक्त भार सोंसचो पडटलो अशें खंयच म्हणूंक ना अशें वीज मंत्री सुधीर ढवळीकरान म्हटलें। आपल्या स्टेटमेंटाचो चुकीचो अर्थ काडला अशें वीज मंत्री सुधीर ढवळीकार सांगता। सरकारी खात्यांचे 108 कोटी रुपया वसूल करूंक ना। स्मार्ट मिटर बसोवपा खातीर टेंडराच्या दुपेटीन कॉन्ट्रॅक्ट दिला। 396चेर 18% GST लायलो जाल्यार 467 कोटी रुपया जातात, जाल्यार 890 कोटींक टेंडर दिले कशें अशें विरोधी पक्ष विचारतात। बिहारा उपरांत गोंय धरून देशांतल्या हेर 12 राज्यांनी मतदार यादी अद्यायावत करतले। वेंचणूक आयोगान सोमारा ह्या विशींची घोशणा केली। ह्या 12 राज्यांनी मतदार याद्यांचे पुनर्परीक्षण 28 ऑक्टोबराक सुरू जातले। केंद्रीय वेंचणूक आयोगान गोंयासयत 12 राज्यांतल्या मतदार याद्यांतले चुको ज्यो आसा ते दुरुस्त करपाचो निर्णय घेतला। मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारान सोमारा ह्या विशीं घोशणा केली। हे SIR प्रक्रिये खातीर 12 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्यो मतदार वळेऱ्यो आयज राती सावन फ्रीज करतले। ह्या राज्यांच्या मतदार वळेऱ्यांत सुदारणा जातली। अंदमान आनी निकोबार, छत्तीसगड, गोंय, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ह्या राज्यांचो आस्पाव आसा। सरकार म्हजें घर येवजणेची दिसान दीस प्रदर्शन करीत आसा, पूण म्हजें घर येवजण ही फकत भायल्या लोकांक खातीरूच आसा, हाचो गोंयकारांक कसलोच फायदो ना असो आरोप गोवा कोर्टाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला। तशेंच सर्गेस्त मंत्री रवी नायकान गोंयच्या शेतकऱ्यां खातीर जायत्यो पॉलिसी हाडल्यात। फाटले 4 दीस सेगीत पडपी आडवेळ्या पावसाक लागून शेतकऱ्यांचे जाल्ले बरेच लुकसाण भरपाय म्हणून म्हजें शेत येवजण हाडल्यारूच मंत्री रवी नायकाच्या आत्म्याक शांती मेळटली अशें उलोवप गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान केले। गोवा फॉरवर्ड, आप, RGP, काँग्रेसीन म्हजें घर येवजणेक विरोध केल्लो, तांकां कितें तें शिकोवचें पडटलें अशें विधान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हजें घर येवजणेच्या शुभारंभा वेळार केल्लें। ह्या विशीं आतां आमदार विजय सरदेसाय आनी विरेश बोरकार राज्यपालाक वचून मेळटले अशें विजय सरदेसायान सांगिल्लें आसा। फाटल्या 4 दिसांच्यान पडपी आडवेळ्या पावसाक लागून गोंयांत शेतकऱ्यांचे व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाल्लेलें आसा। लुवणे खातीर तयार केल्ले भाताचें पीक पावसाक लागून पिड्ड्यार जाल्लेलें आसा। इतलेंच न्हय जाल्यार शेत आडवें जावन भातांक कोंब फुटल्यात। हाता तोंडा कडेन आयिल्ल्या पिकांचें लुकसाण जाल्ल्यान शेतकऱ्यांनी हुस्को उक्तायल्लो आसा। देखून सरकारान कितें तरी लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केल्या। फाटले 4 दीस सेगीत पडपी आडवेळ्या पावसाक लागून शेतकऱ्यांक बरोच फटको बसला। साश्टी वाठारांतल्या शेतकऱ्यांच्या शेतांनी मोठ्या प्रमाणात पावसाचें उदक सांठून उरिल्ल्यान पिकावळीची नाशाडी जाल्लेली आसा। देखून सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केल्या। सांखळेच्या मायणा नांवले वाठारांत लुवणे खातीर तयार जाल्ली शेतां पावसा खातीर आडवी पडिल्ल्यान भाताक कोंब लेगीत फुटल्यात। इतलेंच न्हय जाल्यार उबी आशिल्ल्या कणसांक लेगीत कोंब फुटल्यात। हाका लागून शेतकऱ्यांचेर आतां दुख्खाचे दोंगर कोसळ्ळा। लुकसाण जाल्ल्या शेतांची सांखळेचो सहाय्यक शेतकी अधिकारी पंकज पोकळेन सगळ्या शेतांची पळोवणी केली।
अवैध व्यापार परवानो नासतना सुरू आशिल्ली दुकानां मुरगांव पालिकेन सील केली। फाटल्या 2.5 वर्सांच्यान संबंधित दुकान धंद्यांनी थकबाकी भरूंक नाशिल्ल्यान पालिकेन ही कारवाय केली। आता सुमार 200 प्रलंबीत परवानो शुल्क भरचो संबंधित दुकान धंद्यांक नोटीसी धाडून 7 दिसांची मुजत दिलेली आसा, ना जाल्यार दुकानां सील करतले अशी शिटकावणी पालिकेन दिलेली आसा। अवैध व्यापार परवानो नासतना सुरू आशिल्ली दुकानां ही मुरगांव पालिकेन सील केलेली आसा। वैध परवानो नासतना सुरू आशिल्ली दुकानां मुरगांव पालिकेन सील केली। फाटल्या 2.5 वर्सांच्यान संबंधित दुकान धंद्यांनी थकबाकी भरूंक नाशिल्ल्यान पालिकेन ही कारवाय केलेली आसा। आता सुमार 200 प्रलंबीत परवान्याचो शुल्क भरचो संबंधित दुकान धंद्यांक नोटीसी धाडून 7 दिसांची मुजत दिलेली आसा, ना जाल्यार दुकानां सील करतले अशी शिटकावणी पालिकेन दिल्या। पुराय देशांतल्या भटक्या सुण्यांचे वैश्वीकरण आनी तांची नसबंदी करपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान ऑगस्ट म्हयन्यांत आदेश जारी केल्लो। मात आता ह्या आदेशाक जाणी पाळो दिवंक ना आनी भटक्या सुण्यां विशीं कितें पावलां उबारली ह्या विशीं प्रतिज्ञापत्र सादर करूंक नाशिल्ल्यान पश्चिम बंगाल आनी तेलंगणा सोडून गोंया सयत हेर राज्य आनी केंद्र शासीत प्रदेशांच्या मुखेल सचिवांक सर्वोच्च न्यायालयान समन्स धाडल्यात। देशांत सुण्यांनी घास काडपाच्यो घडणुको सुरूच आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयाचें म्हणणें आसा। ह्या विशींची फुडली सुनावणी जी आसा ती फुडल्या सोमारा म्हटल्यार 3 नोव्हेंबराक जातली। सगळ्या मुखेल सचिवांनी ह्या सुनावणेक हजर रावचे अशें खंडपीठान कळीत केलां। फकत पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आनी दिल्ली महानगरपालिकेन प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यात अशें न्यायमूर्ती विक्रम नाथ संदीप मेहता आनी NB अंजारिया हांच्या खंडपीठान नमूद केला। देखून राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांक फुडल्या सोमारा जावपी सुनावणेक हजर रावन प्रतिज्ञापत्र कित्याक दाखल करूंक ना तें स्पश्ट करचें म्हणून निर्देश दिल्यात। सावर्डे 70 वाठारांत उदकाचो व्हडलो प्रश्न उपराशिल्लो आसा। फाटले 8 दीस जाले नळांतल्यान उदकाची पुरवण बंद जाल्ली आसा। संबंधिता कडेन विचारपूस केली जाल्यार एक कारणां ते दितात अशें थळावे सांगतात। उदकाचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर सावर्डेकारांनी उदका पुरवण कार्यालयाचेर सोमारा धाड घातली आनी आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिलेली आसा। उपरांत संबंधीत अधिकाऱ्यांक सांज मेरेन उदकाची पुरवण सुरळीत जातली अशें आश्वासन त्यावेळेर तांच्यांनी दिलें। ताका लागून थळावे मातशे ओग्गी आसात। मात्र सावर्डे 70 हांगासर थळाव्यांक उदका खातीर सामके वळवळे काडचे पडटात। फाटल्या 8 दिसां सावन तांकां सारके नळाक उदक येना म्हणून ते त्रस्त जालेले आसात। संबंधिता कडेन विचारपूस केल्यार एक ते कारणां दितात अशें थळावे सांगता। देखून आतां आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिलेली आसा। मात्र सद्या सांज मेरेन उदकाची पुरवण करतले अशें तांकां आश्वासन मेळिल्ल्यान ते मातशे थंड जालेले आसा। फाटल्या 4 दिसां सावन पडपी आडवेळ्या पावसाक लागून गोंयांत शेतकारांचें व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाल्या। लुवणे खातीर तयार जाल्ले भाताचें पीक पावसाक लागून पिड्ड्यार जाल्लेलें आसा। इतलेंच न्हय जाल्यार शेत आडवें जावन भातांक कोंब फुटल्यात। आतां तोंडा कडेन आयिल्ल्या पिकांचें लुकसाण जाल्ल्यान शेतकारांनी हुस्को उक्तायला। देखून सरकारान कितें तरी लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकाऱ्यांनी केल्या। बिचोले बायपास हांगासर सामके वेस्ट उडयल्ल्यान लोकांनी नाराजी उक्तायल्ली आसा। बिचोले बायपास जो आसा थंय वेस्ट डंपिंग करपाक लोक सद्या करतात, ताका लागून थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्ली आसा। दूधसागर हंगामाक सुरवात जाल्ली आसा। सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून 25 ऑक्टोबर ह्या दिसा व्हडा प्रमाणांत आयिल्ले पर्यटकांक परतून धाडले। उपरांत 26 ऑक्टोबराक पावस उणो जाल्ल्यान पर्यटन वेवसायाक सुरवात केल्ली। सुमार 1330 पर्यटकांनी दूधसागर धबधब्याक भेट दिल्ली। कांय वरां उपरांत परतून वाऱ्या वादळाच्या पावसाक लागून सुरवात जाल्ल्यान दूधसागराचेर वचपाक बंदी घातिल्ली। सोमारा परतून ह्या वेवसायाक सुरवात केली। सुमार 100 पर्यटकांनी दूधसागराक भेट दिली।
गुजरातात सध्या व्हड पावसाक लागून अमरेली शारात हुंवाराची स्थिती निर्माण जालेली आसा. ताका लागून हुंवाराची शिटकावणी थंय दिलेली आसा. दतरवाडी धरणांतल्यान उदक सोडिल्लें आसा. धरणा लागीं उदकाचो प्रवाह जो आसा तो व्हडा नेटान व्हांवपाक लागिल्ल्याचो पळोवपाक मेळटा. सध्या गोंया सयत हेर राज्यांनी लेगीत पावसान बरोच धुमाकूळ घातिल्लो आसा. गुजरातांतल्या अमरेली शारात हुंवाराची स्थिती निर्माण जालेली आसा. ताका लागून धरणांतलें उदक सोडिल्लें आसा. धरणाच्या लागीं पूर स्थिती निर्माण जालेली आसा. उदकाचो प्रवाह आनी उदकान रौद्र रूप धारण केल्लें गुजरातात सध्या पळोवपाक मेळटा. गोंया सयत हेर राज्यांनी लेगीत पावसान धुमशणां घातिल्ल्यान सध्या हे हुंवारा वरी स्थिती वेगवेगळ्या राज्यांनी जाल्ली सध्या आमकां पळोवपाक मेळटा. भारतात सध्या छठ पुजा मनोवपा खातीर सगळीकडे जोरदार तयारी चालू आसा. छठ पुजा सोमारा मनयतले ताका लागून ताच्या पूर्व तयारेचो हो नियाळ जावन आसा. भारतात छठ पुजेक श्रद्धेचो व्हड उत्सव म्हणून मनयलो वता. हो उत्सव सूर्यदेवाची आनी छठी मायेची पुजेचें प्रतीक जावन आसा. अयोध्येत सांजेच्या वेळार सोमारा छठ पुजे खातीर घाटांचेर तयारी करतल्याचे हे दिश्टी पडले. वेगवेगळी तयारी छठ पुजे खातीर त्याच बरोबर रंगरांगोळी लेगीत ह्या घाटांचेर घातिल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. छठ पुजे खातीर बायलांनी एकठांय येवन वेगवेगळी तयारी केली आनी रांगोळी ह्या घाटांचेर घातली. ह्या घाटांचेर छठ पुजा मनयतात. अयोध्या नगरींतले ही कांय दृश्य आसात. छठ घाटांचे सोबीत सजावट सध्या झुजा पावण्याचेर थंयच्या भाविकांनी रंगरंगवटी घालून पूर्व तयारी केल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान मुंबयत भारत दर्यावेळ सप्तक म्हटल्यार मॅरिटायम वीक जो आसा ताचें उक्तावण केलें 2025. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हाणें ह्या कार्यावळीक उलोवप केलें. मुरगांव बंदर प्राधिकरण हे एक धोरणात्मक प्रवेशद्वार आसून आतां ते लॉजिस्टीक, क्रूज पर्यटन आनी नवीकरणीय उर्जा मालात विस्तार करतले अशें गोवा शिपयार्ड स्वदेशी संरक्षण उत्पादनात आघाडीचेर आसा. नौदळ तटरक्षक दळा खातीर जहाजां बांदता. गोवा मॅरिटायम क्लस्टर थळाव्यांक आनी बोट बिल्डर्सांक सक्षम करता अशें उलोवप मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या वेळार केलें. मुंबय हांगासर हो मॅरिटायम वीक जेन्ना सुवाळो ताचें उक्तावण जालें त्या वेळार गोंयच्यान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत लेगीत थंय गेल्ले. राजस्थानांतल्या उदयपुरात पावस चालू आशिल्ल्यान तापमानात सध्या उणाव दिसून आयिल्लो आसा. पावसाक लागून हवामान सुखद जाल्लेलें आसा. लोक आतां भायर वचपाक सध्या सरिल्ले आसा. हे सुखद वातावरणाचो अनुभव घेवपा खातीर लोक भायर भोंवता आसतना दिश्टी पडटा. उदयपूर हांगासर पावसान हाजिरी लायिल्ल्यान वातावरणांत मातशी थंडाय निर्माण जाल्ली आसा. ताका लागून लोक सध्या ह्या वातावरणाचो आनंद घेवपा खातीर भायर सरपाक लागिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा. गोंया सयत कांय राज्यांनी पावसान हाजिरी लायिल्ली आसा. मात ज्या राज्यांनी उश्णता चड आसता त्या राज्यांनी पावसाक लागून थकाय मेळिल्ली आसा. जशें की उदयपुरात मातशी तापमानान थंडाय जाल्ल्यान लोक बऱ्या प्रमाणांत भायर भोंवून हो आनंद घेता आसतना दिश्टी पडटा. दिल्ली एनसीआरात प्रदूषणाची पातळी सामकी वाडत चल्ल्या. ताका लागून ही एक चिंतेची बाब जाल्ली आसा आनी ह्या परिस्थितीक जाप दितना हवेचो दर्जो वेवस्थापन आयोगान ग्राफचो स्टेज 2 चालीक लावपाचो निर्णय घेतला. कालिंदी कुंज वाठारांत वाडिल्ल्या प्रदूषणाक लागून हवेत दाट धुके दिश्टी पडपाक लागिल्ले आसा. दिल्ली सध्या प्रदूषणात सतत वाड जाल्ल्या कारणात सध्या चिंतेची बाब थंय मुखार आयिल्ली आसा. ग्रॅप फेज 2 थंय इम्प्लिमेंट केलेले आसा. दिल्ली एनसीआर हांगासर भलायके खातीर हे प्रदूषण खूब धोकादायक आसा अशी स्थिती सध्या दिल्लीत निर्माण जालेली आसा. प्रदूषण जें आसा तें आटोक्या भायर गेलेलें आसा. दिल्ली एनसीआर तशेंच इंडिया गेटी कडेन जर हे तुमी दृश्य पळयशात जाल्यार एक प्रदूषणाचे धुके थंय दाटून आयिल्ले दिश्टी पडटा.
स्वास घेवपाक लेगीत सध्या दिल्लीत नाकी 9 जालेली पळोवपाक मेळटा. दिल्ली NCRांतली वायू प्रदूषणाची पातळी सामकी वाडत आसा. हवेचो दर्जो निर्देशांक सामके वायट श्रेणींत घातिल्ले आसा, खराब श्रेणी आसा. इंडिया गेट आनी कर्तव्य मार्गा भोंवतणी दाट धुके पडिल्ले आसा. हे प्रदूषणाचे नियंत्रण दवरपा खातीर कितलेशेच खबरदारेचे उपाय सुरू आसात. तातूंत एंटी स्मॉग गन हाचो वापर करून सध्या पोल्युशन कंट्रोल करपाचें काम दिल्ली हांगासर चालू आसा. कालिंदी कुंज वाठारांत वाडिल्ल्या प्रदूषणाक लागून हवेत दाट धुके थंय दिल्लीत निर्माण जाल्ले आसा. एंटी स्मोक गन्स वापरून सध्या ह्या प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडपाचे यत्न सध्या दिल्ली प्रशासन करीत आसा. मात्र ह्या प्रदूषणाक लागून दिल्लीत चिंतेची बाब जाल्ली आसा. श्वास घेवपाक दिल्लीच्या लोकांक त्रास जावपाक लागिल्ले आसा. इतलें प्रदूषण थंय वाडिल्लें आसा. एका वटेन दिल्ली प्रदूषणाचो इतलो आंकडो वाडिल्लो आसतना 25व्या वर्साच्या निमतान उत्तराखंड सरकारान राज्यांतल्या प्रदूषणाचेर नियंत्रण दवरपाच्या हेतान हेर राज्यांतल्या वाहनांक ग्रीन टॅक्स लावपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा. डिसेंबराच्यान हे लागू जातले ग्रीन टॅक्स. भायरच्या राज्यांतल्यान येवपी वाहनांक हो ग्रीन टॅक्स लायलो वतलो, जेणे करून प्रदूषणाचेर कंट्रोल दवरपा खातीर हो निर्णय उत्तराखंड सरकारान घेतिल्लो आसा. राज्यांतल्या प्रदूषणाचेर नियंत्रण दवरपाच्या हेतान हो निर्णय उत्तराखंड सरकारान घेतला. ही चित्रां जी पळयतात ती हरिद्वाराची चित्रां पळयतात, जे उत्तराखंडाचे एक पवित्र अशें स्थान आसा. हांगासर गंगा स्नान करपा खातीर कितलेशेच लोक हांगासर आपली हाजेरी लायतात. हर की पडी अशें ह्या वाठाराचें नांव आसा. हांगासर लोक न्हावपाक उपस्थिती लायतात. आसामांतल्या धोडांग नवज्योत कृत्य संघान रास महोत्सवाची तयारी सध्या चालू केलेली आसा. आसामांत जावपी एक हो बरो व्हडलो सुवाळो जावन आसा, एक रास महोत्सव म्हणून. ताची तयारी जी आसा ती झुजा पावण्याचेर आसामांत चालू आसा. थंयचो एक व्हडलोसो सुवाळो, धार्मीक उत्सव जो आसा. ह्या धार्मीक उत्सवात विधी, सांस्कृतीक सादरीकरण, भजन, कीर्तन, रासलिला हांचो आस्पाव आसता. ताका लागून हाची ही पूर्व तयारी जाणटे तशेंच नेणटे, बायलां, भुरगीं ह्या उत्सवात वांटेकार जाता. आसामांतल्या धोगांठ नवज्योत कृत्य संघान ही सध्या रास महोत्सवाची तयारी पुरायपणान नेटान चालू केलेली आसा. ह्या उत्सवाक धार्मीक विधी, सांस्कृतीक सादरीकरण, भजन आनी कीर्तन, रासलिला हांचो आस्पाव हातूंत आसता. पश्चिम बंगालाच्या खाडीत वादळाचे स्वरूप घेतिल्ल्या कारणान सध्या वेगवेगळ्या राज्यांनी पावस पडपाक सुरू केलेले आसा. पावसान थैमान घातिल्लो आसा. ताका लागून सध्या जे बोट धनी आसा वेगवेगळ्या राज्यांतले, तांच्या धंद्याचेर परिणाम जाल्लो दिश्टी पडटा. सध्या हे दृश्य जे आमी पळयता ते तामिळनाडूंतल्या कुड्डूलवराचें आसा, जंय मोथा चक्रीवादळाक लागून आनी उटंगराच्या पावसाक लागून 10,000 परस चड बोटी ज्यो आसात त्यो किनाऱ्याचेर बंद पडिल्ल्यो आसा. बंद करून त्यो थंय तडीक लायिल्ल्यो आसा, जाका लागून बोट धन्यांच्या धंद्यापाण्याचें बरेंच लुकसाण जाल्लें पळोवपाक मेळटा. पश्चिम बंगालाच्या खाडीत जे उण्या दब्याचो पट्टो जावन जे वादळ निर्माण जाल्लेलें आसा, ताका लागून सध्या गोंया सयत हेर राज्यांनी पावसान धुमाकूळ घातला. ताका लागून कितलेशेच बोट धनी जे आसा तांच्या वेवहाराचेर आवड आयिल्लो आसा. मंगळूरच्या विमला वी पै ह्या विश्व कोंकणी पुरस्काराची घोशणा जाल्या. हातूंत गोंयचे नामनेचे साहित्यकार पुंडलीक नायक हांकां विमला वी पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सन्मान जाहीर जाला. कोंकणी साहित्य आनी संस्कृतायेंत केल्ल्या उत्कृश्ट योगदाना खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. तशेंच भालचंद्र गांवकर हांच्या पनवत ह्या पुस्तकाक तांकां विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य कृती पुरस्कार जाहीर जाला. कोंकणी साहित्याच्या विकासा खातीर तांणी केल्ल्या योगदाना खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. जाल्यार कोंकणी काव्यांत योगदान दिवपी कवी शशिकांत पुनाजी हांकां गुठेणी ह्या पुस्तका खातीर विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार जाहीर जाल्लो आसा.
आडवेळ्या पावसान गोयच्या चडशा शेतकऱ्यांचेर हावळ हाडल्या। मोरजे वाठारांत लेगीत अशीच एक घडणूक मुखार आयिल्ली आसा। मोरजेच्या शेतकारांनी कष्ट करून भात रोयिल्ले खरे, पूण घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून लुवपाच्या वेळारूच शेत पुसून काबार जाल्ले सध्या पळोवपाक मेळटा। ताका लागून मोरजेच्या शेतकारांनी दुख्ख उक्तायिल्लें आसा। सरकार म्हणटा शेतां कसेयात, आमचो तुमकां पुराय तेंको आसा, पूण प्रत्यक्षात पळयलें जाल्यार चडशे शेतकार आजून मेरेन सरकाराच्या बऱ्या येवजण्यांक आशेन रावल्यात अशें चित्र सध्या मोरजे दिश्टी पडटा। सध्या गोंयांत पडपी आडवेळ्या उटंगाराच्या पावसाक लागून शेतकारांचे बरेच लुकसाण जाल्लेलें आसा। लाखांनी लुकसाण जाल्लें सध्या शेतकार सांगतात। देखून मोरजेची शेतां ह्या शेतांचो आतां लुवपाचो वेळ लागीं पाविल्लो, पूण घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून नाशाडी जाल्ल्यान शेतकऱ्यांचेर संकश्टाचे हावळ पातळ्ळा। रुमडामळ दवर्ली मारुती देवूळ इस्टर्न बायपासाचेर सध्या कोयराच्यो राशी सध्या पातळिल्ल्यो आसा। ताका लागून ताका मिनी सोंसड्याचें एक स्वरूप आयिल्लें पळोवपाक मेळटा। पालिका तशेंच पंचायती दर दिसा सगळ्यांच्या घरांतल्यान कोयर एकठांय करता, मात्र हो कोयर रस्त्यार कसो पातळटा हे एक मोठे कुवाडे जावन राविल्ले आसा। ताका लागून लोकांनी नाराजी उक्तायिल्ली आसा। पालिकेन ज्या महामार्ग अधिकाऱ्यांक हो कॉन्ट्रॅक्ट दिला ते हो प्रश्न सोडोवपाक अपयशी थारल्यात अशें थळावे म्हणटात। राज्यांत वचत थंय कोयराच्यो राशी सध्या पळोवपाक मेळटा। सरकाराचो लेगीत कोयराचो प्रश्न मुळांतल्यान हुमटोवन उडोवपाचो यत्न नेटान चल्ला खरो, पूण कांय सैम विरोधी मेळत थंय कोयराच्यो पोटल्यो हाडून शेवटून मारतात। ताका लागून असो कचरो हो सध्या जाल्लो पळोवपाक मेळटा। रुमडामळ दवर्ली मारुती देवळा इस्टर्न बायपासाचेर सध्या ह्यो कोयराच्यो राशी व्हडा प्रमाणांत सांठून राविल्ल्याच्यो पळोवपाक मेळटा, जाका लागून थळाव्यांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा। पणजे मार्केटाच्या भायर बेकायदेशीरपणान भाजीपालो वा फळांची विक्री करपी विक्रेत्यांक लागून अधिकृत विक्रेत्यांक व्हडा प्रमाणात आर्थीक फटको बशिल्ल्याची कागाळ पारंपारीक विक्रेत्यांनी केलेली आसा। फाटल्या 25 वर्सां सावन पणजे मार्केटांत बसपी विक्रेत्यांच्या म्हणण्या प्रमाण पयलीं कोणूच बेकायदेशीरपणान मार्केटाच्या भायर भाजी वा फळां विकिनाशिल्लो, फळांचो वा भाज्यांचो धंदो करिनाशिल्ले, मात्र आतां खुबशे विक्रेते बेकायदेशीर रितीन धंदो करपाक लागल्या। सगळे गिरायक तांचे कडल्यानूच भाजीपालो वा फळां घेतात, ताका लागून विक्रेत्यांक लुकसाण जाता अशें तांचें म्हणणें आसा। देखून पणजे महानगरपालिकेन ह्या प्रकरणात लक्ष दिवन बेगोबेग ह्या प्रश्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी विक्रेत्यांनी केलेली आसा। हे पारंपारीक जे विक्रेते आसा पणजे मार्केटांतले ते भायर जे कोण बेकायदेशीरपणान भाजीपालो वा फळां विकता तांकां लागून ते नुकसाणांत आसा अशी तांच्यांनी तक्रार केलेली आसा। पणजे महानगरपालिकेन हो प्रश्न सुटावो करचो म्हणून तांच्यांनी मागणी केलेली आसा। कारंजळे दर्यादेगेर थळाव्या नुस्तेकारांक विश्वासांत घेनासतना खाजगी इव्हेंटाक परवानगी दिल्ल्यान तणावाची स्थिती निर्माण जाली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कारंजळे दर्यादेगेचेर पारंपारीक नुस्तेमार दर दिसा रापण करताले, मात्र सरकारान खाजगी इव्हेंट सुरू करपाक परवानगी दिल्ल्यान पारंपारीक पद्दतीन रापण करपी नुस्तेमारांक लुकसाण सोंसचें पडलां। थळाव्या नुस्तेकारांक विश्वासांत घेनासतना संबंदीत खातें परवानगी कशें दिवंक शकता असो प्रश्न ह्या वेळार नुस्तेमारांनी केलो। सध्या बोवाळ जाल्ल्यान खाजगी इव्हेंट बंद केलेलो आसा। मॉन्सून सोंपलो तरी गोंयांत पावसाचो नेट कायम आसा। अरबी दर्या आनी बंगालाच्या खाडीत तयार जावपी मोथा चक्रीवादळाचो गोंयाकूय फरक पडला अशें कळटा। हवामान खात्यान फुडले 3 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला। आयतारा पणजेंत 69.2 मिलीमीटर जाल्यार मोपा 35.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली। फाटल्या 24 वरांत दाबोळे सगळ्यांत चड 131 मिलीमीटर जाल्यार सगळ्यांत कमी 36.6 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। पावसाक लागून शेतकऱ्यांचे बरेच लुकसाण जालां। तशेंच राज्यांत कांय वाठारांनी झाडांची पडझड तशेंच घरां कोसळपाच्यो घडणुको घडल्यात। पावसाक लागून लोकजीण सध्या गोंयांत विस्कळीत जाल्ली आसा।